Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आमका जाय शुगर फॅक्टरी आमका जाय सुरू करत कारखाना सुरू करा. तो तेका लागून हांगा जे कोण लोक आयले ते मिनिमम लोक आयले कडेन आसा. काल सुद्धा एक विषय आयकला की संजीवनी साखर कारखाना जमनीचेर आतां खंय नवी लागवड येवपाची आसा गांजा. ती जमीन ठीक लागवडी अंडर हाडपाची. काल हांवें कोणा कडच्यान आयकलां खरी खबर ना म्हाका. ऊस आसा इतली बरी पीक सोडून आतां गांजा कडेन वळटा शेतकार. आतां ती म्हणजे दुसरो मार्ग घेता पयशे भरपूर मेळटा म्हणून. फाल्यां लोक कितें आयज तूं रोय सगळ्या प्रत्येकान आमच्या आमच्या प्लॉटांक गांजा रोयलो. फाल्यां कितें पोटाक शेवटी कितें जाय गांजा खातले आमी. वखदां जाय रे आमी ना म्हणना वखद आसता जी यूज जाता आसतलो पूण तेजो हांगा दुश्परिणाम कितें जातलो हेजे कोण विचार केला. फायल मूव केले म्हणटा. फायल मूव केले जर विशय काबार जाता अशें न्ही पूण खंय तरी फायल मूव करप हेजी इंटेन्शनच ती आसना रे. इंटेन्शन गव्हर्मेंटाक कितें तरी आसा म्हणून फायल मूव केले कडेन आसा. आमी मंगळाराक सीएमान सांगला म्हाका की तुमी तातूंत जे प्रमुख आसात ते आनी आमी बसुया आनी हाजी उलया म्हणून. समजा मंगळार म्हणल्यार आनी 2 दीस लेट जाता जाल्यार सोमार पर्यंत सुद्दां हांव सीएमा कडून हाजेर बसपा खातीर हांव टायम घेता. पूण तो पर्यंत बेश्टे हांगा बसून रावन फायदो ना. आमी बसून रावन फायदो ना. आम्ही कोणा काय करना कोणा काय म्हणना. आम्ही आमकां सुशेगाद रावता. तुम्ही आमची जिवाची काळजी घेवपाची कांय करना. आमगे जिवाची पर्वा आमकां आसा. आमी मंगळार पर्यंत हांगा आमी सुशेगाद रावता. सर तुका येयले बद्दल तुका नमस्कार करता आनी तूं चल आनी कोणाले आमी हांगा भाशण बी आमी कोणाले आयकोच ना आनी कोणाले आमी आयकोन घेवची ना. चड डिले केलें जाल्यार इल्लें तीव्र आंदोलन जातलें. जेन्ना आमगेले भुरगे आसा हेंगे सगळे फॅमिली आसा तेन्ना तांकां त्रास जाता म्हणून तिवूय फाल सगळें येतले. म्हणटा ह्या वर्सा कारखानो बंद जाल्लो त्या कारणान सरकार अजून पर्यंत कांय निर्णय घेना. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी ठरयलें की सरकाराक आमी एक निवेदन दिवपाचें की त्या निवेदना भितर आमच्यो मागण्यो आसल्यो 3. पयली मागणी आमकां प्रति टन 3600 रुपया प्रमाण दिवपाचें. आनी ती टनेज जी आसा ती फाटली 10 वर्सांची सरासरी काडपाची आनी ज्या वर्साक चड जें उत्पन्न जालां त्या हेजे प्रमाणे आमकां ते पयशे दिवपाचे. तशेंच तिसरी मागणी आसली आमची की जे पयशे आमकां दितले ते फेब्रुवारी भितर आमकां ते दिवपाचे. हे 10 दिसा टायम जावन आज 11वो दीस म्हणटना आज आमी धरणे आंदोलनाक हांगा बसल्यात आनी अशी एक सगळ्या लोकांचो निर्णय आसा की जो पर्यंत सरकार लेखी दिना तो पर्यंत आमी हांगच्यान उठपाचे ना.